क्रिस्तांत हाय म्हज्या मोगाच्यानू देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां माये मोगाचो येवकार. आपल्या चिंतना प्रमाणे दर एका मनशाक फावो जाता. हें आनी तें करीत रावल्यार आपलें मन बदलीत रावल्यार कांयच बरें करूंक आमी पावना. गिन्यान वापरून बरी मांडावळ करून आमचें जिवीत एके फुलांचे बागे सारकें सोबीत करूंक मनशाक तांक आसा. नाजाल्यार नालिसाईच्या चिंतनांनी बरोवन तेंच जिवीत आमी ओगडावंक पावता. एक बरोयणार म्हणटा, दोन कोयदी प्रिजावाच्या जनेलांतल्यान भायर पळयतात. पयल्याक मळब दिसता, तो उर्बेन भरता, खुशाल जाता. दुसऱ्याक माती दिसता, तो निराश जाता. खरेंच आमचें जिवीत आमी घडूंक शकता वो मोडूंक पावता. आयच्या शुभवर्तमानांत आमी आयकता जेजूचें उतर आयकून जेजून केलेल्यो मिलाग्री पळोवन खरेंच हो एक प्रवादी, हो तो क्रिस्त, हो मनीस उलयता ते भाशेन कधीच कोण उलोवंक ना अशें एक लोकाचो जमो म्हणटा. पूण वडील आनी फारिजेवांतलो एकलोय जेजूचेर विश्वास दवरिना. आयच्या पयल्या वाचपान देव मनशाक कसलो इनाम फावो जाता तें आमकां वाचूंक मेळटा. मारूंक व्हरतात त्या मेंढऱ्या सारकें जेरेमियास प्रवाद्याचें जिवीत जालें. घोट आसतनाच झाड कातरून उडयतात. जिव्या मनशाच्या देसांतलो ताका हुमटून काडटात. पूण जेरेमियास प्रवादी आपलो जीव देवाच्या हातांत सोडटा. बरी चिंतना मनांत हाडुया. निराशी मन आनी वायट चिंतना पयस करून कोरेजमाच्या काळान पवित्र जिवीत जिवंक वावरुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोमया जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी जिविताची वाट चलोवंक म्हाका शिकय. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.